नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. गोंयाक सिनेमा निर्मितीचे संवसारीक केंद्र करपाचो आसा उद्देश, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. 56व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे व्हडा दबाज्यान जालें उक्तावण. केबलीक लागून अपघात जालो वा लायटीच्या खांब्याचें लुकसाण जालें जाल्यार जबाबदारी घेतले कोण? उच्च न्यायालयाचो केबल ऑपरेटरांक प्रश्न. सोमारा मांडपाक सांगले म्हणणे. मांद्रे जाल्ल्या स्वयं अपघातात पुलीस कॉन्स्टेबलाक जाग्यारूच आयले मरण. ड्युटीचेर वता आसतना जालो भिरांकूळ अपघात. मोर्जे दर्यादेगेर रशियन फामील बेकायदेशीरपणान चलयता टॅक्सी तशेंच टूर अँड ट्रॅव्हल्स वेवसाय. सरकारान दखल घेवन करची कडक कारवाय, थळाव्यांची मागणी. बोणबाग बेतोडच्या लोकांक सतयता उदकाचो प्रश्न. घरां वाडिल्ल्यान पयऱ्यान येता उदक. आमची गरज पयली भागयात, नाजाल्यार नव्या पायपलायनीचें काम आडयतले, थळाव्यांची शिटकावणी. नितीश कुमार जाले 10वे फावट बिहारचे मुख्यमंत्री. 26 आमदारांनी घेतलो मंत्रिपदाचो सोपूत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डान सोपूतविधी सुवाळ्याक लायली हाजेरी. आणि आता खबरो विस्तारांत. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा वांगडा गोंयची उदरगत जाल्या. पयल्याच फावट इफ्फी परेडीच्या माध्यमांतल्यान गोंयची संस्कृताय आमकां आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर पळोवपाची संद मेळ्ळी. आमी गोंयाक सिनेमा निर्मितीचे संवसारीक केंद्र करपा खातीर तयार आशिल्ल्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उलोवप केले. इफ्फीच्या उक्तावण सुवाळ्यात ते उलयताले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, केंद्रीय म्हायती आनी प्रसिद्धी मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि राज्यमंत्री डॉ. एल मुरुगन हांच्या उपस्थितीत इफ्फीचे उक्तावण जाले. 29 नोव्हेंबराक इफ्फीची समाप्ती जातली. I'm proud to mention that this year 2 Goan films, Hidden Claudia and The Pilot, have been selected for the gala premiere section of the prestigious IFFI 2025. We are proud of our Goan filmmakers whose stories, ideas and voices are reaching the global audience through IFFI. The 5 films have been selected by the distinguished jury chaired by the Sri P. Seshadri in the Goan section. In Goa's director cut, The Zero Bulb, Halad, and My Dad Invented Vada Pav. In Goa's producer cut, The Merarki by the Sea and The Ghar. And we congratulate all the Goan cast, crew, directors and producers. Your success is Goa's pride. Goa is today India's most preferred shooting destination. This is not only because of the Goa's being the scenic beauty, but it is the result of like the film finance scheme up to the 50 lakhs for the A category films, the revised film shooting rules for faster permission, the single window clearance is under process, the support for the foreign production through national incentive schemes, the promotion at the film bazaar and international platforms. We are committed to making a Goa the global film production hub. लायटीच्या खांब्यार हुमकळपी असुरक्षीत केबल्स कातरून उडयतलेच म्हणून वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटयेन सांगले. एका खांब्यार फक्त 3च केबल्स घालपाक मेळटा. एखाद्या वेळार केबलीक लागून अपघात जालो वा लायटीच्या खांब्याचें लुकसाण जालें जाल्यार केबल ऑपरेटरांक तांची जबाबदारी घेवची पडटली म्हणून कोर्टान सांगला. ह्या विशीं सोमारा तांकां म्हणणें मांडपाक सांगला. केबल ऑपरेटरांनी घातिल्ल्या याचिकेचेर बेरेस्तारा उच्च न्यायालयात सुनावणी जाली. एका पोलार 3च केबल्स घालपाक मेळटात. दुसरे वाटेन केबलीक लागून अपघात जालो जाल्यार ताजी आनी पोलाची जबाबदारी केबल ऑपरेटरांक घेवची पडटली म्हूण कोर्टान सांगले. ही जबाबदारी ते घेतात जाल्यार बरें आसा, नाजाल्यार आमी केबल्स कातरून उडोवपाचें काम चालूच दवरतले म्हूण वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटयेन सांगले. सोमारा जावपी सुनावणे वेळार केबल्स ऑपरेटर कितें म्हणटात ते पळोवचें पडटलें.
सांताक्रूज वाठारात रस्त्या कुशीच्या फायबर ऑप्टिक केबलात घुसपून मोटरसायकलीक अपघात जाल्लो। या अपघातात 2 जाणांक दुखापत जाल्ली। या अपघाताची दखल घेवन 20 खात्यान लोकांक त्रासदायक थारपी रस्त्या कुशीचे हे केबल्स कातरून उडयल्ले। यस सर, आयज मॅटर आसली केबलाचेर हायकोर्टान ती मेन्शन केली त्यांनी। ऍक्च्युअली मॅटर 9 तारखेक दवरली। आज ताणें मेन्शन केली की कटिंग आसा म्हणून हे आसा म्हणून दे वॉन्टेड टू टेक अ स्टे ऑन दॅट। सो वी प्रोड्यूस द रिपोर्ट आणि आम्ही ते प्रोड्यूस केलो कशें पायाक लागले हाताक लागले आनी सेफ्टी। सो हायकोर्ट हॅज टोल्ड दॅट दे वील नॉट स्टॉप फ्रॉम कटिंग एनी केबल ऑन द आस्पेक्ट ऑफ सेफ्टी। एका पोलाचेर तुम्ही सारखे ताका सांगला तू पोलाचेर तांकां पोल आयडेंटिफाय कर, केबल आयडेंटिफाय कर आणि सोमारा दीस एफिडेविट मारून 25 मागीर आमी मॅटर 25 घेता। आता टील देन ही हॅड आस्क्ड फॉर अ स्टे बट दॅट इज रिजेक्टेड एंड दे हॅव टोल्ड अस सेफ्टी आस्पेक्टान कितें आसत आनी कितें चड केबल बिबल पंचान आसा ते क्लियर कर। Okay. What is the current process of putting this cable? Because every time this is all over Goa. Process म्हणजे they have to apply to us, but as their areas are there around 110 crores, which they have not paid. Without paying that, we cannot allow them. They go on changing. Now this man who was there today, he was first Ethernet and some Govekar he had told. Now he had changed his name from Govekar to some HCOM company. So they have not paid us any areas, nor any 1 rupee has been paid. They have been given a show cause of this, and also areas order has been given of around 1.5 plus this, it is 3 crores around 3 crores. That way there are so many persons who have to pay us around 110 crores. See, first of all, it looks shabby. Secondly, there's a lot of accidents that is happening because of these cables. Don't you think this should be underground or something? That is what today court has seen on this, and AG has valiantly argued on that point, and they have told you like you cannot put bundles and together. The cables should be tried and 3 cables on 1 pole, and that too not on this type of pole which are ornamental, which cannot carry the load. That I am in charge of that stability, so I have to give a stability report. Our cables, our poles are not, they cannot take a load more than 3 cables. You should be three cables and tied. That too for a temporary purpose till they move from overground to underground. Okay. They have to do it all. ये ISB का नहीं केबल कंप्लेंट येले आपण कटिंग करतले का तुमचे शेबी दिसले आमका शेबी कोणाचे आमका दिसले फाल्या कितें जाले नाले कोणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय तेच कोर्टानी आसा तू रिस्पॉन्सिबिलिटी घे तू बरोवन दी आमका ताका ताणे जर बरोवन दिले आपण घेता आता काय कोणे घेवंक ना पूण तो कोर्टान आयलो सो द कोर्ट हॅज नोटेड इट एंड दे वर नॉट रेडी टू आपण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता केबलाची आणि पोलाची जाल्यार घेतले जाल्यार फाल्यां कितें जाल्यार तो रिस्पॉन्सिबल। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। मांद्रे हांगासर भिरांकूळ स्वयं अपघात जालो। ह्या स्वयं अपघातात शिरगाळ धारगळच्या एका पुलीस कॉन्स्टेबलाक मरण आयले। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ड्युटेर वता आसतना हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा। मरण पाविल्लो कॉन्स्टेबल शिवोली पुलीस स्टेशनात सेवा बजयतालो। बेरेस्तारा सागर कवच मोहीम आशिल्ल्यान तो दुचाकी वयल्यान आशवे मांद्रे दर्यार ड्युटेर वता आसतना हो अपघात जालो। आज सकाळी 6:30 वरांचेर मांद्रे हांगासर म्हारिंगण देवळाच्या कुशीक एक गॅरेज आशिल्ली त्या गॅरेजीची सायटीचेर शुभम गडेकर शिरगाळ धारगळ हो दुचाकी स्वार पोलीस कॉन्स्टेबल आशिल्लो। ताचो सेल्फ एक्सिडंट जावन तेका जागीच मरण येवपाची घटना घडल्या। जखमी अवस्थेत ताका तुये हॉस्पिटलान व्हेलो पूण थंयसरच ताचो मृत्यू जाल्याचे पोलीस दोतोरांनी कळीत केले। शिवोली किनारी पोलीस स्थानकात सेवा तो बजायतालो। आयज सागर कवच मोहीम असल्या खातीर तो दुचाकी वयल्यान आशवे मांद्रे समुद्र किनारी ड्युटीचेर वयताना हो अपघात जालो। दुचाकी वयले नियंत्रण सुटल्या खातीर घटनास्थळी आशिल्ल्या दुचाकी दुरुस्ती गॅरेजींतल्यान ताची दुचाकी घुसली आणि तो जखमी जालो। तुये इस्पितळांतल्या डॉक्टरांनी तांकां मृत घोशीत केले। फुडलो तपास मांद्रे पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक गिरेंद्र नाईक आणि टीम करीत आसा। हांव निवृत्ती शिरोडकर गोमंतक टीव्ही खातीर।
भटाक दिली वसरी भट हातपाय पसरी अशी गत सध्या मोरजेच्या दर्यादेग वाठारात पळोवपाक मेळटा। मोरजे दर्यादेगेर एक रशियन फामील फाटल्या 2 वर्सां सावन टॅक्सी तशेंच टूर अँड ट्रॅव्हल्स वेवसाय चलयता। हे रशियन फामिली आड थळाव्या लोकांनी पुलीस, पंचायत, जिल्लो अधिकारी आनी RTO कडेन जायत्यो कागाळी करून लेगीत कांयच जालें ना। ह्या रशियन फामिलीक लागून थळाव्यांच्या पोटार हावळ आयिल्ल्याची खंत थळावो संजय कोलेन उक्तायल्या। भटाक दिली वसरी बट हातपाय पसरी ह्या म्हणीचे ताजे उदाहरण मोरजे दर्यादेगेर पळोवपाक मेळटा। गोंयांत पर्यटक म्हूण आयिल्ल्या एका रशियन फामिलीन आतां दर्यादेग वाठारांत वेवसाय थाटला। फाटली सुमार 2 वर्सां जाली रशियेचे फामील मोरजे दर्यादेग वाठारांत टॅक्सी तशेंच टूर अँड ट्रॅव्हल्स वेवसाय चलयता। गोंयांत रावून बेकायदेशीरपणान टॅक्सी तशेंच टूर अँड ट्रॅव्हल्स वेवसाय चलोवपी ह्या वेवसायिकांचेर थळाव्या लोकांनी पुलीस, पंचायत, जिल्लो अधिकारी आनी RTO कडेन कागाळी केल्यो, तरी अजून मेरेन कसलीच कारवाय जावंक नाशिल्ल्याचे संजय कोले सांगता। गोंया भायल्या लोकांनी गोंयांत येवन गोंयकारांचे वेवसाय काबीज केल्या आनी आतां जाल्यार देशा भायले लोक गोंयकारांच्या पोटार येवपाक लागल्यात। हें चल्लां कितें काय म्हूण संजय विचारता। फाटली 2 वर्सां एक रशियन बेकायदेशीरपणान टॅक्सी तशेंच टूर अँड ट्रॅव्हल्स वेवसाय गोंयांत चलयता कसो? तेका कोणाचो आशिर्वाद आसा? गोंयकारांच्या पोटार फकत भायल्यांनी शेक गाजोवपाचें? गोंयकारांनी करप तरी कितें? हे एक मोठे कुवाडे। 2 वर्सां जाली पुलिसेक, कलेक्टराक, पंचायतीक, RTO हे भायले गाडये येवन भायले टूर अँड ट्रॅव्हल ऑपरेट करता मोरजेन ते कंप्लेंट दिला, तेंचेर कांय एक्शन घेवंक ना अजून। आनी आतां हांकां हांव प्रूफ दिता, टुरिजम डिपार्टमेंटाक आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक प्रूफ दिता। हे पळय, हे टूर अँड ट्रॅव्हल ऑपरेट करता, हो पळय, हो हरमला रावला आनी टूर अँड ट्रॅव्हल ऑपरेट करता इलिगल। हो फॉरेनर रशियन हरमळसून सगळे मोरजे आशव्या मांद्र्या हरमळ सगळे हेतून ऑपरेट करता आनी भायले गाडी हाडटा आनी टूर अँड ट्रॅव्हल ऑपरेट करता हो फॉरेनर। आनी हे पळय डॉलरांनी घेता, डॉलर हे पळय $180 $180 आं हे पळय $60 $150 डॉलरान घेता। हे पळय $140 आं आनी हे पळय गोवा टूट म्हणून हो आहा न्हू, हो फॉरेनर आहा तो गोवा टूट म्हणून हे ऑपरेट करता टूर अँड ट्रॅव्हल्स। हे पळय नंबरा सकट, फोटवा सकट हांकां पुलिसेक, कलेक्टराक आनी हे पळय हे प्रायवेट गाडी भाड्याक दिता हो हरमलच्यान। आनी हो पळय हो जो फॉरेनर आहा ही दोगांय आहा, हांकां 8 वर्सां पयलीं गोवा गव्हर्मेंटान डिवोर्ट केलेली। गोवा गव्हर्मेंटान 8 वर्सां पयलीं डिवोर्ट केलेली ही आनी बिंदास टूर अँड ट्रॅव्हल इलिगल चलयता ती इलिगल। हो आनी हो फॉरेनर ही दोगांय गव्हर्मेंटाक हेका ट्रान्सपोर्ट हेका पुलिसेक आनी कलेक्टराक हे सगळे प्रूफ दिल्लेले आहा। आनी हांकां कितें जाय हे आतां गव्हर्मेंट सांगता, आमचे टुरिजम मिनिस्टर सांगता, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सांगता आमी हे टॅक्सी कार आमी लुटता कोण हे डॉलरांनी हे घेवन हे लुटता। हांगर एक ट्रीप घेवन मुर्डेश्वर वता जाल्यार 2-2 लाख 3-3 लाखांनी हेंचे ट्रिपी जाता, दिसाक 2-2 लाख जोडटा हे फॉरेनर इलिगल। आमी कितें करपाचें? आमच्या गांवच्या लोकांनी कितें करपाचें? आमचे गांवचे पळय हे आहा हे तुमकां ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक आनी टुरिजम मिनिस्टराक सांगता हे इलिगल चलता ते बंद कर। तुमकां सांगल्या कंप्लेंट दिला तुमी कांय एक्शन घेना, तुमचो डिपार्टमेंट कांय एक्शन घेना, बिचार भोंवता हे। आनी QR कोड आतां तेंच्यांनी दिता, सगळे वाडटा ते QR कोड आनी सगळे बिझनस ते रशियन सगळे बिझनस कॅप्चर केला। आनी तेतून हांव तुमकां दाखोवन दिता तुमचो स्टाफ कमी आहा कितें आहा ते आमकां कांय प्रॉब्लम ना, पूण तुमी हेंचेर बंदोबस्त करपाचो हे तुमकां सगळे प्रुफा सकट दिला हांवें। आनीक तुमकां सगळे प्रूफ दिता, म्हाजे कडेन सगळे जे इलिगल टूर अँड ट्रॅव्हल ऑपरेट करता हे रशियनांक घेवन ते सगळ्यांचे हांव नांवां सकट फोटवा सकट तुमकां प्रूफ दिता। हितून बिचोलचो एक आहा, बिचोलचो एक तो चलयता आमच्या मांद्र्यान
कलंगूटचे चलयता हे रशियन टूर अँड ट्रॅव्हल्स, कलंगूटचे, कांदोलीचे, सगळे तुमकां पणजेचे सगळे तुमकां हांव प्रूफ दिता, फोटवा सकट प्रूफ दिता. हेचेर बेगीन जाता इतके एक्शन घेवपाचे. आमचे गाडये चलना आनी हे भायरसून येवन हांगर पोट भरता जाल्यार आमचे मांद्रेचे भुरगे, मोरजेचे भुरगे, आशिवाचे भुरग्यांनी कितें करपाचें? नवे गाडये घेतलेल्या रातचे 3 स्टार्ट जाता ते सबंद दीस तेंचे ऑपरेट करता. आमी कितें करपाचें? हांवें बसी घेतल्या, म्हाजे जाग्यार बसी आहा आनी भायले येवन बसी घेवन घेता. हेंचेर ताबडतोब एक्शन घेवपाचें. आमकां कायदो हातीन घेवपाक दिवं नाका. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बोंडबाग बेतोडा वाठारात दर वर्सा उदकाचो उणाव आसता. उदकाचो प्रश्न थळाव्यांक सतयता. ह्या वाठारांत लोकवस्ती वाडपाक लागल्या. उदक प्लॉटांनी वळयता, ताका लागून थळाव्यांक उदक वेळार येना. मात अशें आसून लेगीत भौशीक बांदकाम खात्यान प्लॉटांत उदकाची नवी पायपलायन घालपाची तयारी केल्या. देखून आमच्या उदकाचो प्रश्न जो मेरेन सोडयना तो मेरेन नव्या पायपलायनीचें काम आडयतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. बोंडबाग बेतोडेच्या लोकांक उदकाचो प्रश्न सतायता. दर वर्सा ह्या गावात उदकाचो उणाव आसता. ह्या वाठारांत लोकवस्ती वाडपाक लागल्यात, तशेंच उदक नवीन प्लॉटांनी वळयतात. हाका लागून गांवच्या लोकांक उदक वेळार मेळना अशें थळावे सांगता. नवे प्लॉट जाल्यार तातूंत उदक वळयता. एक दीस सोडून आमकां उदक येता. मात अशें आसून लेगीत भौशीक बांदकाम खात्यान प्लॉटांत उदकाची नवीन पायपलायन घालपाची तयारी केल्या. देखून थळावे पंचायत तशेंच आमदारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळावे करतात. तशेंच उदकाचो प्रश्न सुटावो जायना तो मेरेन नव्या पायपलायनीचें काम आडयतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. 2 लायनी येयल्ल्यो आशिल्ल्यो. आतां सद्याक 2 लायनी भितर आमकांच सारकें उदक मेळना. तेन्ना लोकवस्ती वाडत आसा तुमी पळयता सायडीच्यान. आतां जवळ 15-20 तरी बंगले जातात. तेन्ना हें उदक आमकां 8 येता एके सायडीक आनी दुसरें येता ते सकाळचे 7. पूण ते आतां एक दीस सोडून एक दीस येता. तेन्ना आमकांच जर हांगसर उदक सारकें मेळना जाल्यार हे प्लॉट डेवलप करून आमकां मागीर उदक मेळटलें काय फुडलें आमकां हें पडलां. हेजे पयलीं आमी CMाक सुद्दां वचोन मेळ्ळे लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसतना. तेन्ना मागीर एक आमकां रोखडी नवी लायन हाडून दिली तेणी. ती बी लायन येताली. आतां किर्तीनगर म्हणून जाला पळय सगळीं कनेक्शनां दिल्लीं एका रे. तेन्ना आतां आमकां एक दीस सोडून एक दीस तशें तिंका 8 येता, सकाळी 7 वयता. आनी हांगा जर कनेक्शनां दिलीं जाल्यार तिंका ते 8 येताले ते म्हाका दिसना गॅरंटी ना. तिका 8 ते उदक मेळपाचेंच ना. 12 सुद्दां तिंका रावचें पडटलें. तेन्ना हांव म्हणटा कितें जो कोण बिल्डर आसा तेणी एक मोठी वेवस्था पायपलायनीचेर करची. आनी तुमी जाय तशें तुमी प्लॉट बांदा कितें करा पूण मोठी लायन हाडा आनी ते तुमचें काम साध्य करून घेया. तशेंच मिनिस्टराक आनी सरपंचाक एक सांगता एनओसी दिता आसतना मातशें चिंतून घेया. सरपंचा कडेन तशें आमचे स्थानीक आमदार आसा पळय तेणें हितून लक्ष घालचें आनी आमकां कितें तरी न्याय दिवचो अशें हांव सरपंचा कडेन आनी हेजे कडेन मागता आमदाराक. प्रॉब्लेम सोडयचो तेणी पयलीं मागीर तेंकां उदक दिवचें. आमकां वचपाक जाय पयलीं उदीक मागीर कोणाक तें दुसऱ्यांक दिवपाक. बोंडबाग गांवांत बोंडबाग सो आतां दुसऱ्याक उदक दिवपाक सोदता ते पायपलायन व्हरता न्हू म्हणून आमी हांगा जमले न्हू. नवीन पायपलायन व्हरता. हे बोंडबाग गांवांत प्रत्येक टायमार उदकाक प्रॉब्लेम आसता. आनी तो प्रॉब्लेम कित्याक लागून जाता एक घरां वाडटा एक प्लेसीर प्लॉट जाता आनी तें उदक जें कनेक्शन आसा तें प्लॉटांक डायवर्ट करता. मागीर जे आमी पयलींचे जे लोक आसा ते उदकाक लागून भरपूर त्रास काडटा. पूण तें उदक जर लोकांक आतां नवे प्लॉट त्या प्लॉटांक वचपाक लागले जाल्यार आमी पयलीं लोक रावता तांकां उदकाक प्रॉब्लेम जाता. आमी कितें करपाचें? जेन्ना हांव सरकारा कडेन मागता कितें फाल्यां सगळ्यांनी नवे प्लॉट जाता जे कोण प्रायवेट प्रॉपर्टी आपली विकता ते प्रायवेट प्रॉपर्टी पयलीं सद्या तेणी रस्तो करचो, लायटीचो वेवस्था करची, उदकाची वेवस्था करची, मागीर ते प्लॉट दिवचे. नाजाल्यार प्लॉट घेतल्यान तो विचार करपाक जाय कितें तो उदक सगळी सोय आसा काय ना. मागीर जशें कितें प्रॉब्लेम जाता तेन्ना आमी मागीर गांवचे लोक उबे रावपाचे हांगा. म्हणून हेका लागून हांव आमच्या आमदारा कडेन मागता की कोणीय तुमकां जर फावोर मागून सुद्दां लायन घेता जाल्यार ती दिवं नाका. हांगांचे पयलीं समस्या जाणून घे कारण हे गांवच्या लोकांचो विचार करात. कितेंय जावं मागीर गांवच्या लोकांक विचार करून मागीर तुमी लोकांक कनेक्शन दिया. आमचो प्रश्न पयलीं सोडपाक जाय. आमकां प्रत्येक सिजनाक कसो त्रास जाता 8 दीस उदक ना. आनी मेन म्हणल्यार कितें झरो ना हांगा. झऱ्याचे बाबा उदक ना झऱ्या उदक हाडपाक वयतले तेंय ना हांगा. झरे सगळे काबार करून उडयले. सुरू केलें जाल्यार तुमी कितें करता? आमी हाडयतले, आमी ब्लॉक करतले. आमची वेवस्था जो पर्यंत जायना तो पर्यंत आमी जर हाडयतले. हो आमचो सगळ्यांचो गांवच्या लोकांचो विचार म्हणजे त्या आमी हांगा जमलेले आसा. हांगा उदक रातचे 8 येता आनी आतां जर सकयल जर दी जाल्यार म्हाका फुडें उदक आमकां मेळटा तें सांगलें कित्याक आमची घरां सगळीं वयर पडटा.
सगळ्यांची घरां 200 घरां वयर आसा ती आडोवपाक म्हणजे कितें समज हे सकले सायडी पडटा न्हू सगळें उदक सकयल धांवतलें आनी आमकां तें उदक येवपाक प्रॉब्लम जाता त्या लागून ते आमी सगळे जमनान तेंकां मातशें आडोवपाक. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. नितीश कुमारान 10वे फावट बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो. गांधी मैदानाचेर जाल्ल्या सोपूतविधी सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा हांचे सयत भाजपाचे ज्येष्ठ नेते हजर आशिल्ले. नितीश कुमारान 10वे फावट बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो. तशेंच सम्राट चौधरी आनी विजयकुमार सिन्हा हांणी उपमुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो. एकूण 26 आमदारांनी मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. हातूंत भाजपाचे 14, JDUचे 8, चिराग पासवान हांचे 2 आनी एका मुस्लीम आमदारान मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. हरियाणा, आसाम, गुजरात, मेघालय, उत्तर प्रदेश, नागालँड, ओडिशा, दिल्ली आनी राजस्थानाचे मुख्यमंत्री सोपूतविधी सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा. मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा. मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा. धन्यवाद. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पातोडा पोरण्या बाजार सर्कलाकडे कितलेशेच दीस जाले लोकांच्या जिवाकडेन खेळ चल्ला. हांगा उक्त्या नाल्यार सिवरेजीचे बुरशे उदक सोडिल्ल्यान लोकांक भलायकेचे धोको निर्माण जावपाक शकता. हो सिवरेजीचो प्रश्न संबंधीत अधिकाऱ्यांनी जाता तितले बेगीन दखल घेवन लोकांक हांगासर थाकाय दिवची असो उलो मिलाग्रीस फर्नांडिसान मारला. गोंयच्या चडशा वाठारांनी सिवरेजीचो प्रश्न तकली वयर काडपाक लागला. शेतांनी, रस्त्यांचेर, चडशा उदका स्त्रोतांनी लेगीत सिवरेजीचें साम्राज्य पळोवपाक मेळिल्ल्यान चडशा लोकांचेर काळ आयला. आयज आमकां अशीच एक सिवरेजीची गत फातोड्डेच्या पोरण्या बाजार सर्कला कडेन पळोवपाक मेळटा. हांगा नाल्यात बुरशे सिवरेजीचे उदक सोडिल्ल्यान थंय बसीक रावपी लोकांक आनी हेर कुशीच्या गांवच्या लोकांच्या भलायकी कडेन खेळ चलिल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. हाजेर जाता तितले बेगीन संबंधीत अधिकाऱ्यांनी दखल घेवन हो प्रश्न तडीक लावचो असो उलो थळाव्यांनी मारला. हे मरे आतां तुमचो मुद्दम एक सिवरेजा उदक टॉयलेटाचें हे भाशेन एक सिवरेजा उदक हे नाल्लान सोडलोय आहा आनी मेन इम्पॉर्टंट कितें हिंग मात वास सारको टॉयलेटाचो वास हे उदका येता. हिंग कोणें गव्हर्मेंट सर्वंटान येवन चोवपाचें हिंग केसो वास येता तो. हे आमगे ओल्ड मार्केट सर्कला कडेन फातोडका आनी तिका लोक सगळे बसी रावताय. त्या थिंग बसी रावताले ते मुखार वचून रावताय ते वास येता म्हणून. सो हे एक भलायकी बॅड एकदम लोकांक आनी हिंगा एक कायद्याचो एक हें आहा थिंगाय बीन सगळ्या लोकांक वास येता. सो
हेचेर जात जाल्यार हेचे वयल्यान स्लॅब घालपा जाय आनी हें बंद करपा जाय, कित्याक एका वास येता तेश कोन्न हिंगा कोणान उब रावपा आनी हें ना. सो हे सगळें सुरेच्या उदक आनी हें पळय बांदिला हो नाल्ला हेचें लेवल ना सारकें, तेका लागून हें उदक हिंगा उरता, तेका लागून हें आनीक घण जाता. आनीक आमच्या माडेला गांवांत हेची सगळी थिमसां जावन हे जीव सगळो उडोवन आमच्या गांवांत येता आनी आमच्या गांवांत सगळी मलेरिया डेंगू हिंगसोन हो स्टार्ट जाता. सो गव्हर्मेंटान हेचेर जाता तितू बेगीन हेचेर स्लॅब घालचो आनी हें बंद करचो. आनी हिंगा एक थोडोसो जागो आहा तो अजून बंद केलो ना आनी थिंग कांय कोणा थिंग म्हाका दिसता एक्चुअली 4-5 गाडी सकयल पडल्यो आहाय, बट मनशांक कांय जालें ना, तांकां देवान राखल्याय म्हणटा हांव. सो तेका लागून थिंगाय बीन मातशें सेफ्टी करपा जाय आनी जाता तितू बेगीन जावपा जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत सध्या सुरू आशिल्ल्या विशेष मतदार पुनर्निरीक्षण उपक्रमांत नागरिकांनी वांटेकार जावन अर्ज भरून दिवप गरजेचें, ना जाल्यार मतदार वळेरेंतल्यान व्हडा संख्येन गोंयकार मतदारांची नांवां वगळपाची शक्यताय आसा, असो इशारो काँग्रेसीचो फुडारी एल्वीस गोमसान दिला. बिहार वेंचणुकेंत 66 लाख मतदारांची नांवां मतदार वळेरेंतल्यान रद्द जाल्ली. एका थारावीक समाजांतल्या लोकांची नांवां रद्द केल्ली. बिहार वेंचणुकेचें उदाहरण दीत गोंयांतूय तशी जावपाची शक्यताय आसा अशें एल्वीस म्हणटा. 4 तारखेर वो प्रोसेस स्टार्ट जाल्लो, वो हरिडली वो प्रोसेस गोंयांचेर असो थापला आनी 4 तारखेर म्हज्या सोशल मिडियांतल्यान हांवें एक बेसीक इन्फॉर्मेशन घातिल्लें, खूब लोकांनी पळयलां आनीक हांव आग्रह करतालो लोकांक की बाबा कितेंय करून एन्युमरेशन फॉर्म तुमी भरचेच पडटलें. आमचे लोक मातशे गोंयकार बाय नेचर स्लो आसा, रिएक्ट जावपाक टायम वयता, पण आतां जसो काळ गेलो आनी 13 दीस उरले दिसता म्हाका हो प्रोसेस सोंपपाक. सो ताजेर इन्फॉर्मेशन जाहीर अशेंपणान सगळ्यांक मेळचें आनी कांय थोड्यो भितर कॉन्ट्रोवर्सी जाल्या, ताका लागून आज हांव तुमचे मुखार हाडटां. बॅकग्रावंड म्हणल्यार इलेक्शन कमिशन जें आसा तें आज देशभरान कॉम्प्रोमायज जाल्लें आसा, हाजी खूबच उदाहरणां मेळ्ळ्या आनी चड करून बिहार फर्स्ट फेज जी जाल्ली SIR स्पेशल इंटेन्सिव्ह रोल हाचेर सगळ्यांकूच दुबाव आयिल्लो आसा, कित्याक ऑलमोस्ट 66 लॅक्स वोटर्स डिलीट जाले आनीक चड करून एका सेक्शन ऑफ कम्युनिटी तांकां डिलीट केल्ले आसा. आनी जशें गोंयांत दीस वयता तशें दिसपाक लागला की एक सेक्शन ऑफ कम्युनिटी बी हांगाय बी डिलीट करपाच्या मार्गार आसा. कोण कितेंय म्हणून, आय विल कम टू दॅट. आनीक इलेक्शन कमिशनर जो आसा, जो ज्या भशेन वागता, तो एक आतां सत्ताधारी पक्ष BJPचो एक डिपार्टमेंट जाल्ल्या सारको वागता. ताचो अपॉइंटमेंट सुद्दां सगळ्यांक खबर आसा. जेन्ना सुप्रीम कोर्टान सांगलें की इलेक्शन कमिशनर जो आसा तो न्यूट्रलपणी अपॉइंट जावपाक जाय आनी एक आपूण एक प्रायम मिनिस्टर, एक लिडर ऑफ ऑपोजिशन ताका विचून काडटले म्हणून, पण रोखडोच मागीर ह्या सरकारान कायदो बदललो आनी सांगलें तुमी चीफ जस्टिसाची आमकां गरज ना, आमी ताका नेमतले आमकां जाय ताका. आनी अशें जाल्लें आसा. हें जाल्या उपरांत आतां हें चलता, SIR आमचेर आसा आतां, म्हणटकीर तें फेस करचें पडटा. हे आशिल्लें गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.